आयतारा सकाळी पर्वरे सुकूर जाल्ल्या एक्सिडेंटात टेम्पोच्या धपक्यात एकलो सोंपलो. टेम्पो बरोच नेटान येतालो. नियंत्रण केल्ल्यान एक्सिडेंट जाला म्हूण लोक सांगतात. ह्या रस्त्यार जायते जाण स्पिडीन येतात. हांगा रॉम्पर घालपाची लोकांची मागणी. एक्सिडेंटान 3 बायकी त्यांनी उडयल्ल्यो आसा आनी तो इतली ओवर स्पिडीचेर आसता की म्हाका दिसता जर आनी कोण शेनवारचो बीन जाल्ले काल बीन जाल्ली जाल्यार मेजर ट्रेजरी हांगा जावपाची. कित्याक काल शेनवारची हांगा खूब गर्दी आसता आनी हांव ट्राफिका कडेन आनी PWD कडेन आनी आमच्या मिनिस्टरा कडेन मागता की हो रोड जसो रूंद जाल्लो आसा तसो हांगा ट्राफीक वाडलो आसा आनी हांगा कोणाच्या स्पिडीचेर नियंत्रण आसना. जो बायक नाल्यार 4 व्हिलर तो इतल्या स्पिडीनी वयता की हांगा क्रॉस करपाक सुद्दां व्हेरी डिफिकल्ट जाल्लें आसा. हांव इतलेंच मागतां की हांगासर 2-3 कडेन रॅम्पर्स घालचे. शेवटेच्यान फोरवूडच्यान गाडी येताली ती व्हडली टेम्पो तो अनबॅलन्स जाला आनी येतानाच हांगा रॉंग सायडीन पावलो, रायट सायडीन पावलो आनी एक स्कूटर उडयली. फुडें वचून दोनी बेंचार कोण बसलेलो आसलो विथ द मोबायल आनी तेणें आपली पल्सर पार्क केली. ती मोटरसायकल आनी बेंचार दोनी बेंचार बसलेले आसले तांकां घेवन तो फुडें वचून गेटीर येवन पडला देवळाची. ओवर स्पीडिंग करता तो ओवर स्पीड आसलो आनी तो हांगा पावतकीर मी रॉंग सायडीन पावलो. I came here, I left my slipper and went inside and I started praying for the God. And immediately this fellow, that van fellow came and one fellow was sitting over here. I saw him. And then when I soon after leaving my slipper and went inside, that tempo fellow came and smashed that guy and then was blinking there. रुडेटा खातीर सौरव शिरोडकार.